देवा शिवाय हांव कितेंच करूंक शकना. दोगांनी घोव बायलांनी सांगात जियेल्यार तें सर्ग. एकामेका थंय बोवाडत दवरून जियेल्यार तो सर्ग. नातल्यार ताचे की व्हडलें येमकोंड ह्या संवसारार खंयचेंच ना. येमकोंड पळय जैगी घोव बायलां मदें खंय सामान आहा पळय तें घर पळया, तें ती येमकोंड. ताचे की व्हडलें येमकोंड दुसरें ना. बोवाडत देवा थंय बोवाडत, मनशां थंय बोवाडत, हेरां थंय बोवाडत. मोरयेन देवा थंय बोवाडत दवरलो. खंयचे कितले कश्ट आयल्यार जिणयेंत तिणें बोवाडत सांडूंक ना. तिच्या जिणयेंत आयिल्ल्या कश्टांक हेरांक कारणीकर्त तिणें करूंक ना. हे मोरयेंतावन आमी शिकत जाय आमच्या खासारी जिवितांत. तिणें बोवाडत जुजेचेर दवरलो. वैगिनी पळया, तेदोळ मुसोर बोडवो कोणाकडेन फस्टाक कोणाकडेन उलयतालो? मोरये कडेन उलयतालो. वैगिनी सगळे मोरये कडेन सांगतालो, मोरये कडेन सांगलें. पूण एक पटी जेरुसलेमाक वचोन भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत बोडवो मोरये कडेन उलोवना, जुजे कडेन उलोवंक सुरू केलें. आतां मोरयेन सांग येतालें, पयलें म्हजे कडेन उलयतालो, आतां येवन सांगून हांव येना. इजिप्टाक वचोंक सांगलां गी, म्हज्यान जायना बा. आतां बाळा नाल्यार मात्र हांव आतां उठोन म्हज्या पेंटाक बोळना बा म्हण येतालें न्ही. पूण तिणें जुजेचेर बोवाडत दवर. जुजेक मनान लेखलें तिणें. जेजू चुकोन गेल्ल्या वेळारी जेजू कडेन मोरी खाले म्हणटा, हांव आनी तुजो बापूय म्हणना, तुजो बापूय आनी हांव दोगांनी सोदलें तुका, तूं खंय गेल्लोय. बोवाडत दवर. बोवाडत जिणयेंत गरजेचो. बोवाडत नातल्यार आमकां आमचें काजारी जिवीत जियोंक जायना. तिसरें विधेयपण. मोरी विधेय जाली, देवाक विधेय जाली, जुजेक विधेय जाली, कश्टांकी विधेय जाली. खाजरी जिवितांत विधेयपण गरजेचें. विधेय जाल्ल्यांत कोणी ल्हान जायना. आज समस्या म्हजेंत जायचे, हांवें सांगिल्ले पर्यंत जायचें. म्हजेंत सिजा जाय, तो जें जायना. हांवें सांगिल्ले बरें जायचें. पुढचें तेंत काजारी जिवीत पुढचें तेंत जिवचें आनी घेवचें जाय, नातल्यार जायना. हें बँकांत पळया तुमी, 1000 बांदल्यार कितले काडूंक मेळटात? तुमी 1000 रुपये बांदल्यार तुमकां काडूंक मेळचे कितले? 500 मात्र. पैगी न्ही. काजारी जिवितांत तितलेंच. 1000 मोग तुवें गोवायचेर बांदल्यार पाटी मेळचो कितलो? 500 मात्र. थोडी अकाउंटूच क्लोज करूंक. थोडी काले म्हळ्यार ताणें डेपॉझिट मात्र करीचें, काडूंक ना. एकल्यान मात्र दिवचें. दोगांनी डेपॉझिट करूंक आसा. दिवचें आनी घेवचें. विधेयपण गरजेचें. विधेयपण ना जाल्यार काजारांत फुटी येवचें तें साहस. हांव तूं वडो, हांवें तें सांगलें जायचें म्हळ्यार काजारी जिवीत शाबीत उरना. हें आमी मोतीन दवरचें. चवथें निरंतर मागणें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
खाजारे जोड्याक घर नातल्यार येवण्णी, जागो नातल्यार येवण्णी, बँक बॅलन्स नातल्यार येवण्णी. जेन्ना गो बायल मागानंत मागण्यांत तुमकां रूस नान जाल्यार काजारी जिवीत फुटले म्हणून सल्याक. एटलिस्ट एकल्याक पुणी. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमी वाचता देवदूतांचे कृत्यां बुकांत. देवा लागीं माग, तूं मात्र न्हय, तुजें कुटुंबी साल्वार जातलें. मागण्या वरवीं तूं मात्र न्हय, तुजें कुटुंबी साल्वार जातलें. जर मोगाच्यान आज थोडीं काजारां घट्ट उरल्यान जाल्यार दोगांच्या मागण्या वरवीं न्हय, पण एकल्याच्या मागण्या वरवीं. जर तें नातलें जाल्यार मागणें काजारी जिविताचें ऑक्सिजन आसलें बरें म्हूण येत. काजारी जिविताक ऑक्सिजन आमकां कशें जिवाचो वारें जाय गी, तशेंच काजारी जिवीत जीव उरज जाल्यार मागणें जाय. कित्याक आमच्या मलगड्यांची काजारां कित्याक उरलीं? कित्याक उरलीं म्हळ्यार गाद्याक वचोन तें सगळो दीस बागोवन काम करना जाल्यार सांजेर आयल्या उपरांत दिंबयेर पडोवन अर्दो घंटो मुक्काल घंटो आत वयर करन ती मागताली. वयगी न्हय गी. आज एक 5 मिनटां मागोवंक आमच्या कुटुंबांत आज आमकां वेळ ना. त्या देखून आज आमी कालें चिंतलां आमचें काजार यशस्वी जायचें गी गोव भायर वचोचें. आमचें काजार यशस्वी जायचें गी माळये वयर माळयेचें घर बांदीचें. आमचें काजारी जिवीत यशस्वी जायचें गी आमच्या घरा कालें फ्रीज जायचें, वॉशिंग मशीन जायचें. संवसारी वस्तू मात्र आमच्या घरांनी भरल्यात न्हय आसतना मागणें पयस गेला. निरंतरी मागणें. अरे आज मोरी माय आमकां आदर्श कित्याक गे म्हळ्यार तिच्या कुटुंबांत समस्या नातले गी. पळया ती एक स्त्री जावन तिचें कुटुंब कशें सबितायेन तिणें वेलें गी म्हणून देवाची आवय जावचें भाग मेळ्ळें. एटलिस्ट तुमकां जाल्यार रे गव्हर्मेंट बस ताचो फ्री आसा. खाली आधार कार्ड एक कापड न्हेसून गेल्यार पुरो. मोरयेक हाडलें कितें ना. 20 किलो तांदूळ फ्री मेळटा गी ना तुमकां? मोरयेक मेळ्ळो गी ना. BPL कार्ड आल्यार आश्रय साईट मेळटा. 95,000 घर बांदूंक पयशे मेळटात. बिल्ल लेट जाता वय. मेळटा गी ना? तुमचे पैकी थोडी मुणी गव्हर्मेंटान तावन दिल्ल्या साईटार घर बांदूंक नात की मोरयेक मेळ्ळें गे तें? 9 म्हयन्याची भरली गुरुवार देव म्हणटा वसा. त्यात वेळार रायान तें कालें काणेश्वरी काडीची हाडली गी. देवाक रावोंक जावंक नाटलें गी. कितले गी पयस. आतां 1 म्हयनो जावंक वचना. हालोवंक ना. इसल्यानी एक उशें तिसल्यानी एक उशें बेड्डाक दोरी घालून बांदतात. मागीर गोवांत दिजे उठा नाका उठा नाका उठा नाका. मोरयेक मेळ्ळें गे तें भाग ना. रातोरात्र इजिप्टाक वचचें पडलें. तर मोरयेन तिचें कुटुंबां जिवीत सारक्या रितीन जियेली जाल्यार हाका कारण तिचें मागण्या जिवीत. एकामेकाक आमी मानान लेखी जाय जाल्यार पयलें देवाक मानान लेखूंक आमी शिकत जाय. पण देवाकच आमच्या घरा जागो ना जाल्यार बायलेक गोवाक जागो मेळटाय? मेळोवंक साध्य आसाय ना. देवाकच तूं भियेना जाल्यार आनी कोणाक भियोवचें? लास्टाक सांगचें तें तरी हांव देवाकी भियेना.
आनी मनशाक भियेता गे तो देवाक भियेनाटलो मनशाक भियोंक साध्य ना देवाक मान दिनाटलो मनशाक मान दिना सो मोरी माई देवाक मानान लेखले वय की न्ही हाँ झुजे की तिने मानान लेखले ताका ल्हान करूंक ना तिने खंयचो संदेश झुजेन सांगलो की तिने ओपून घेतलो ताचे पर्यंत ती सरली कित्याक तिचे कडेन मागणें आसलें काजारी जिवितांत आमी मोतीन दवरचे जाल्ले 5वो गूण मरयेचो पवित्रपण पवित्रपण बेजार करनाका मोरयेचे इमाज्यो पळयल्यात गे तुमी हां खंयची इमाज म्हणी अर्दी उक्ती आल्या पळयल्या गे खंयच्या गांवांत म्हणी अर्दें ड्रेस घाल्ली आतां अमेरिकांत पुरा आफ ते पुरा घालतात न्ही हां मोरयेक घाली येताले न्ही कित्याक म्हळ्यार तांच्या तांच्या कल्चरा प्रमाणे मोरयेक पिंत्रायतात काही वय की न्ही खंय पूण खंयच्या गांवांत म्हणी मोरयेन अर्दें ड्रेस घाल्ली इमाज तुमी पळयल्या गे हां आनी मोरयेक आमची माय म्हूण आपयता आमी मात्र फॅशन फॅशन पवित्रपण पवित्रपण भायल्यान पवित्रपण मोतीचें पवित्रपण उलोवण्यांत पवित्रपण हर एकांती पवित्रपण आमी सांबाळूंक आसा काजारी जिवितांती पवित्रपण आमी सांबाळिना जाल्यार काजारी जिविताक अर्थ ना मोरयेन तें पवित्रपण सांबाळलें जिणयेंत त्या खातीर तिका आज आमी मान करता सोवे त्याग मोरये थंय आसता सोवो गूण आमच्या काजारी जिवितांत आमी आज आसा करी जाल्लो त्याग एकामेकाक खाली करचो मनोभाव जर मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमी एक बऱ्या स्थितीर येवन पावल्या जाल्यार आमचे खातीर कोणगी जळ्ळा तकस खाली केला थंय कॅन्डल उडल पेटयतना लंब आसलें वय की न्ही आतां करगून गेलें आनी एक अर्ध्या घंट्यान तें नापयस जाता तुज्या आवय बापय जावंक बरो तुजो भाव तुजो भयण तुका जीव दिवच्या पसोतो आपणाची जिणी ताणें घाली केली वय की न्ही त्याग सबारपटी पयलें पुरा खावंक जेवंक कश्ट आसलें वय की न्ही हां मांस खावचें म्हळ्यार केदोळागी एक कोणी सैरी आयल्यार हां कितल्यो गी आवयो घरा मांस रांदल्यार तिणें जेवतना तिच्या प्लेटीर मांस आसनाटलें लास्टाक तिणें जेवतना कालें करचें कुंडल्याक शीत घालन हां तो त्याग तांणी तितलो त्याग करनाटलो जाल्यार आज आमी हांगा आसते नातल्ले हांव आतांच्यांनी पळया चिंतचे प्रमाणे आमच्या मालगाड्यांनी चिंतल्ल्यान जाल्यार तुमी आसते आसले तिगी ना आतांचे 300 वर्सां उपरांत केदाळा वचून प्रिंसिपाक लढाई सारन LKG सीट दिता म्हणून कन्फर्म जाल्या उपरांत गुरुवार जावचे चड ताणें सीट ना म्हळ्यार ना मुखल्या वर्सां
तो बसून चिंता आतांच्या आवयां बरी खंय पुणी तुमच्या आवयांनी प्लॅन केल्ल्यान जाल्यार हांगा तिसरी भुरगीं चवथी भुरगीं कितलीं जाणां आत वयर घाला पळय हांव तिसरो कुटुंबांत चवथो कुटुंबांत म्हणली आत वयर घाला या तिसरें भुरगें हांव चवथें भुरगें कुटुंबांत एक आत वयर घाला पळया अर्द्याक अर्द इगर्जेंत लोकूच नातो हांव म्हण येता हांव फस्ट तोडूंक कित्याक म्हळ्यार रावोंक जायनाटलें सेकंड खंय म्हणी आयिल्लें जाल्यार व्हडलें आसर हें आतांच्या काळार थर्ड चिंतूंकूच ना पर आमच्या बिस्पान सांगलें आमकां मिटिंगार हे वर्स आमच्या DSCंत चेडवां भुरग्यांचें आनी बायल मनशांचें वर्स म्हूण केलां ह्या वर्साचें स्मरण जावन कुटुंबांत जल्मोवच्या तिसऱ्या चेडवा भुरग्याक फ्री एज्युकेशन म्हळें बिस साहेबान आमी म्हळें नांत बिस्पानो तुमी एक 2020 सांगलें जाल्यार खंय पुणी थोडी म्हणी मोण करते आहले तिसरें भुरगें खंय आसा त्याग करूंक नाका आमकां आमी चिंतचें ओय तुमी पाद्रा थंय वालचार तावन वयर तावन सांगतात भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें तुमकां कितें गोत्तू तुमी काजार जाल्ले जाल्यार गोत्त आसते आहलें वय तुमच्या आवयक कितलीं जाणां भुरगीं तुमी 8 9 आल्ली न्ही कोणें वाडयलें वय शिकप तुमच्या आवय बापायन दिल्लें कोणें गे पुणे गेल्ल्यान कोण गे एकल्यान आसात मनीसांकी आसात बऱ्या मनाच्या मनीसांकी आसात आमी आमच्या सक्तीचेर बाबार्थ दवरचें म्हणना देवान एका भुरग्याक ह्या संवसाराक धाडलां जाल्यार ताका ल्हान व्हड करची सकती त्या देवाक आसा तुमी चिंतचें नाका यो ताका फीस बांदचें कोणें कितें तुमी पुरो इंग्लीश मिडियमान शिकल्यात कन्नड मिडियम शिकल्यात न्ही जेवतात न्ही आतांचे इंग्लीश मिडियम म्हळ्यार तिशीन कन्नडाय येवं नजो इशीन इंग्लीश येवं नजो कांय येना जाल्यार ती इंग्लीश मिडियम दोनी येनाटल्यार एटलिस्ट कन्नडा मिडियमांत कन्नडा जाल्यार येतात त्याग काजारी जिवितांत जाय त्याग नासतना ना जायना दोगां पसोती इल्लो मनी त्याग करी जाय पडटा हे मर्यादे आसले त्याग तिणें आपली जिणी सर्वेस्वराक ओपून दिली तिची स्वप्नां तिणें सोडलीं देवाचें योजन तिच्या जिणयेंत जर्ये काडूंक तिणें प्रयत्न केले 7वें गूण तिचे थंय आसो 7वेचो गूण एकामेका सेवा काजारी जिविताचे प्रमुख विशय एकामेकाची सेवा करची एकामेकाक बरें करचें अशें न्हू सेवा नासल्यार आमचें जिवीत बेश्टें आमी म्हणटा म्हणे हँडसम जायजे म्हणून हँडसम म्हळ्यार काय केदळ आमी हँडसम जाता फेर एंड लवली सरयल्यार की फेर एंड ग्लो एज मिरेकल पॉन्स तें सरयल्लें सो एक एडवर्टायजमेंटान पुरा जंगल्ल्यान सत जाल्यान जाल्यार आफ्रिकाचे पुरो दोवेत जाते आहले हय की न्ही हय एक एक किल्याचें दिव येतालें तांकां व्हरून पेरंट लावले सामापू साम
गिव युअर हँड टू सम, त्याला हँडसम जात आहे. हा, गिव युअर हँड टू सम. आता पावशिले दीस मे सबार गडे सबार तळी पुरा फुटली. कित्या? पोरणी पोरणी तळी पुरा फुटली. कारण काले आसयत. हा, तळी फुटून पुरा हळ्ळे हळ्ळेक उदक पुरा रिगला. कारण काले पावसड ना. आमी कालें केलें म्हळ्यार पावस उणो म्हणून पुरा दांडे पुरा माती घालून रवयलें उदक रावोचें म्हूण. भायर सोडलें ना उदक. हर एका तोळ्याक एक गंडी जायची. ताका कन्नडांत कोडी म्हणटात. केरे कोडी बिद्दी दे म्हणटात. म्हळ्यार बरो लक्षां एक्स्ट्रा उदक भायर वचोंक सोडीचें. भायर वचोंक सोडल्यार तळें सेफ आसता. तशें आमच्या कुटुंबा जिवितांत ती इल्लें भायर वचोंक सोडीचें. सेवा आमीन तर खावचें न्ही. 1 किलो दुखरा मासाटल्यार 1 कॉप लिल्लीबायेक दिजे. थोडी म्हाका पळोवन लिल्लीबाय म्हाका दिना, हांवें कित्याक दिजे? तुवें दिना जाल्यार तुज्या कुटुंबांत जिवीत म्हणलें तळें आहा पळय तें. सबार जाणां तुमी इस्रायलाक गेल्यात म्हूण हांव चिंता. कितले जाणां गेल्यात इस्रायल? थोडी म्हणी. हां, 1-2 थंय 3 जागे बाळ इम्पॉर्टंट. 3 जागे. एक जॉर्दान न्हंय, दुसरें गलिलया सरोवर, तिसरें मेल्लो दर्यो डेड सी म्हणटात. पूण आनी तो आसचें उदक आसा पळय जॉर्दानाचें. जॉर्दान न्हंयेंत हांव गेल्लेंत गलिलया सरोवरांत आसचें. गलिलया सरोवरांत गेल्लेंत मेल्ल्या दर्यांत आसचें. पळय, देव पवित्र स्थान घेतली न्हंय जॉर्दान न्हंय. ताचें उदक खंय येता? जॉर्दान न्हंयेंत हांव न्हू गलिलया सरोवराक येता. गलिलया सरोवर पळया, जीव 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 आसा. नितळ उदक, मासली आसा, पूर आसा. वय की न्ही? तेंत उदक मेल्ल्या दर्याक येता. पूण मेल्ल्या दर्यांत हांव मरता म्हणून उडल्यारय तुका मरोंक जायना. वय की न्ही? पुसक म्हणून वयर स्पंजा इल्ले पर्यंत वयर येवचें. साध्य गे म्हणून आतां तुमकां डावट जावंक पुरो. एपटी उडोवन पळया वचोन. 1 लाख रुपये मात्र जायचे वचोंक. थोडी चिंतात 1 लाख रुपये वचोन मेल्ल्या दर्याक उडोवंक हांवें थंय वचोचें गे. वय कारण कितें गे म्हळ्यार हांगा पळया, गलिलया सरोवरांत जीव कित्याक आसा म्हळ्यार जॉर्दान न्हंयेंत हांव कितलें उदक गलिलया सरोवर घेता गी तितलें उदक सोडून दिता. कळ्ळें गी? आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान राज करीत जाय जाल्यार कितें आमी पूण जावन दवरूंक नजो खंय. सोडून दिजे खंय. राग इल्लो सोडून दीत जाय, मोसोर इल्लो सोडून दीत जाय, सोड दोड आसा जाय जिवितांत, काजारी जिवितांत. पुरो दरगाण गेल्यार पळय बरणी फुटची. थोडीं भुरगीं पळय फुग्गो आणकी वारें आणकी वट जायची आनी डम्म जाता. आतां तेंत उदक तितलें नितळ आशिल्लें उदक मेल्ल्या दर्याक येता. पण थंय एक मासली ना. कारण कितें म्हळ्यार यावूर मण्ಣಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರ್ಲಿ. येवंदी 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 भायर सोडना. मेल्ल्या दर्यांत एक ड्रॉप उदक भायर वचना. ताकाच मेल्लो दर्यो म्हणचे. आमचे काजारी जिवीत केदाळा मोरता. संवसारांत आसलें पुरो येवन म्हज्या पोटा भितर पडोवन दी म्हणून आरावंक सुरू केल्यार काजारी जिवीत मोरचेंत. एक वांटो म्हणी भायर
सोडूंक जाय. त्या दळात काजरी जिवीत सेफ आसचें. सर्गाक वचोंक जाय की तुमकां? कितल्या जाणां आतां वयर घाला. सर्गाक वचोंक जाय आसली आतां वयर घाला. थोडी डावट फादर काल म्हणी सांगलें जाल्यार हांव घरा सांगून येता आसली. आतां अर्जंटाक जायना फादर. घरा वचून आनी मासली रांदीचे हांवें. थोडी डावट म्हाका पळयतात. आतां सडन सांगल्यार कशें फादर? घराय सांगूंक ना मागीर सोदूंक सुरू केल्यार. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जाणां सर्गाक वचोंक जाय? हां, सर्गाक वचचें सुलाभ की कश्ट की? हां, कश्ट. हां, सर्गाक कितली मेळटा? ಗೊತ್ತು ನಾ ಫಾದರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಅವನು आमचेडे सांगू ना तुमचेकडे काही सांगला कोण ना. आमचे ही गरजेची मेळटा तर आमी लॅक करून आणत आनी सर्गाकीची मेळटा आमकां कितें गोत्तू म्हळ्यार. सर्गाक कितली मेळटा? 70 मेळटा. सर्गाक 70 मेळटा. हें खंय आहा सर्गाक 100 मेळटा? खंय ना. मातेवाचो वंजल 25वा अध्याय वळ 35 वाचा. सर्गाक 100 मेळटा. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव वचून आसतना मेणगांव आसलो म्हाका न्हेसयलें. हांव परकी आसलो तुमी म्हाका स्वागत केलें. हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली. हांव परकी हांव पिडेंत आसलो. स्वत संगती येया तुमचे पासो तयार केला आनी तें रास घेया. काजरी जिवितांत एकामेकाक आमी सेवेच्या मनोभावान पळयल्यार सर्गा खंडिती अशी. त्या देखून मोरी माई आमकां एक आदर्श जावन आसा. ती कुटुंबा जिवितांत तिचें जिवीत ती जियेली. देवाक विधेयी जाली. आपणाच्या घरकाराक विधेयी जाली. देवाचो पूत तो जाल्यार ताणें सूख करतना ताची सूख तिणें दाखोवन दिली. तर आमचें जिवीत आज आशिर्वादाचें जायजें जाल्यार आमी एकामेकाक मानान लेखूंक आसा म्हणलें आमी उडास दवरचें. गोवान बायलेक बायलेन गोवाक एकामेका मानान केदाळा लेखतांव केदाळा एकामेकाक गौरवान लेखतांव तेदाळा आमचें काजरी जिवीत शबीतयेन उरतें. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचें काजरी जिवीत देवाच्या आशिर्वादांत तें एक जायशें आतां ह्या सक्रामेंताच्या आराधनाक आमकांच आमी भेटोवंक वेतेल्या. आज तुमचें कुटुंबा जिवीत जेजूक भेटोवन दिया. थंय जें कितें उणेंपण आसा तसो जेजू तूं भरती करून दितलो. खाना गांवच्या काजरे माटवांत वायन उणो पडलो. कोण आसली थंय? मोरी माय आसली. तिणें सांगलें एकच एक उतर. तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. आज तुमच्या जिवितांत तुमच्या काजरी जिवितांत मोगाचो वायन उणो पडला जावंक पुरो. सोडदोडीचो वायन उणो पडला जावंक पुरो. बोगसण्याचो वायन उणो पडला जावंक पुरो. जो व्यक्ती तें भरती करून दिता ताचे कडेन मागा. Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.